नमस्कार. तुमकां समेस्तांक आयच्या माणका मोतयां कार्यावळीक माय मोगाचो आनीक वरभेवरीत येवकार. आयज हांव माजोर्डा उतोर्डा ह्या मदल्या भागांत आसा आनीक हांगासर एक घोराबो जातून आवय बापूय आनी तांची दोग जाण भुरगीं सगळीं तियात्रांत न्हेसतात आनी तांचें स्वताचें प्रोडक्शनूय केन्ना केन्ना भायर येता, केन्ना केन्नाय ती दुसऱ्याच्या तियात्रांनी न्हेसतात. तियात्र कॉम्पिटिशनाक ती भागेली आसतात. असो तांचो तियात्रांचो वावर चलत आसा. ह्या वेळार खरेंच तांकां गरज आसा पालकाचेर ताणें अदीक पोरजोळची. आयच्या ह्या कार्यावळींत हांव खेरीतपणी हांगासर लागींच जुजे आनी ताची फामील आसा. हांव तांकां माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार दितां. जुजे, आयच्या ह्या कार्यावळींत तुका आनीक तुजे फॅमिलीक, तुज्या कुटुंबाक माय मोगाचो येवकार. हो जावन आसा जुजे फेर्नांडीस. आयच्या ह्या माणका मोतयां कार्यावळीक जुजे, तुज्या सांगाताक, तुजे फॅमिलीक हांव माय मोगाचो येवकार दितां आनीक तुजे लागीं विनंती करतां की तुज्या कुटुंबाक तुवें इंट्रोड्यूस करून दिवंक. ही जावन आसा म्हजी घरकान्न लिबरेता फेर्नांडीस आनी ही म्हजी धूव जोलिबिया फेर्नांडीस. आनीक तुमचो पुतूय तियात्रांनी न्हेसता, ताचेंय नांव तुवें सांगल्यार अदीक बरें जातलें. जोलिबर फेर्नांडीस तो आतां सिंगींग कॉम्पिटिशनाक लागून इस्कॉलाच्या भायर गेल्लो आसा, नंतर आसपाचो हिंगा. एकदम बरी गजाल. आमकां ह्या वेळार सुयोग जाता तांच्या सांगाताक थोडी भासाभास करून तांचे विचार लोकां मेरेन पावोवंक. चल आमी मुखार या. तर जुजे, ह्या वेळार एक गजाल म्हटल्यार ह्या तियात्रांचो मोग तुज्या जिवितांत कसो आयलो? आमी ल्हान आसतना दुसरे तियात्र बी चोयताले, हेड बी चोयताले आनीक म्हाका उमेद येताली. आमी जायते धाकले भुरगे हे पळय टर्नींग पॉयंट आहा थिंगा आमी ते धाकले धाकले धोड आहाय तेंचेर आमी अशें करून तोंडानूच सांगून कोण रेड्या वयले पाडटे बी आयकोन ते आमी एक्टींग करताले. रेड्याची आमकां दिश्टी पडनासलें म्हणल्यार आमी तें आयकोन सगलें बाय हार्ट करून आमी ते पार्टी करता. मागीर कार्नवालाच्या दिसांनी ल्हान ल्हान पार्ट्यो घेवन घरांनी वयताले. 10 रुपयांनी एक घरान नासले जाल्यार 10 रुपया मेळटाले वाद्यवराचे प्ले. हे भाशेन करून करून आमकां तियात्राची हें जालें, उमेद वाडली. मागीर आमी ते 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन आसतालें. 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन आसतालें आमी बरयताले. 1 एक्ट प्ले बरयताले तेन्ना आमकां तितली बरोवपाक कळनासलें म्हणटरी कट्ट ते भाशेन बरोवन करून आमी 1 एक्ट प्ले. आनी तेन्ना स्टेज सायटींग बी म्हणटा तें कांय आसनासलें. एक न्हेसपाचें ट्रांक घेयलें, सायकल घेयलें, खूंय प्ले आहाय थिंगसोन गेले. आनी तो काळूच तसो आसलो. हय, आतां तें जायतें सेटींग आहा, जायतो देस्पेस आहा. पयले आमकां येद्दे ट्रॉफी मेळटाली. ते ट्रॉफीक लागून आमी खूंय वयताले. पयशे आसनासले आनी कोणूय पयशां लागूनय एक्टींग करनासलो, फकत उमेदी लागून करता. म्हणटच तुवें काळोखांतल्यान उजवाडाशी पावलां मारलीं. हय. आनीक आयज जो तोकस तुवें घेतलेलो ताचो उजवाड दिश्टी पडटा. ह्या वेळार तुवें तुजे मोलादीक विचार आमकां सांगल्यात, पूण हालींच्या काळांत तुवें जे तियात्र बरयल्यात आनी पालकार हाडल्यात ताचेरूय तुवें उजवाड घातल्यार बरो जातलो. हय, पयलो हांव हे गल्फाक सावन येयले उपरांत प्ले घेवन भोंवलो. थिंगाय म्हाका जायते फर्स्ट सेकंड थर्ड हितून उणें म्हणजे 10-12 प्रायज मेवले. फर्स्ट सेकंड थर्ड. मागीर तेन्ना 97 उपरांत म्हाका सांगो लागले की तियात्रान तूं कित्याक तियात्र बरयना म्हणजे म्हाका तियात्र आहाय जायते बरयलोले म्हणटरी हाडपाक कितें कांय हें जायना. म्हणटरी हांवें कितें चिंतलोलें, हांव तियात्र भायर घातलो. जेन्ना हांव कोणाक गेलें जाल्यार व्हडले हाय प्रोफेशनल लेवल तियात्रान एक्टींग करतलो तेंचे बरोबर आनीक हांव तियात्र भायर घातलो. खरेंच म्हाका हो चान्स मेवलो. आतां जुजे ह्यो जाल्यो तुज्यो आतांच्यो गजाली. आतां ह्यो गजाली करता आसतना
म्हाका दिसता दोवा कटेर आनी सगल्यो ह्यो गजाली केल्या उपरांत मोदें तूं काजार जालो तुजो तुवें घोराबो घोडलो आनी घोराबो घोडल्या उपरांत तुजी घोरकान लिबरेता तुका मेवली ताचोय तुका तियात्रांनी आदार मेवलो हय हें खरें हय तर लिबरेता तुज्या आंगांत जायते गूण आसात हांवें म्हज्या खास दोळ्यांनी पळयलां वन एक प्लेक जे भाशेन तूं वावुरतालें पयलें जाल्यार आयज खरेंच तूं एक बरें कलाकार पालकाचेर पोरजोवंक जाय आसलें पूण तुका तितलो योग मेळोंक ना कांयच परवा ना अजुनूय तुजो वावर फुडें व्हरत आसा तर तुज्या आंगांत हे गूण कशे आयले ल्हान आसतना हांव इस्कुलान बी वन एक प्ले कॉम्पिटिशन्सान पार्ट घेतालें सो आनी मागीर काजार जाले उपरांत वन एक प्लेज ऑल गोवा कॉम्पिटिशन्सान म्हाका जायत पार्ट बेस्ट आर्टिस्ट बी म्हूण प्रायज मेळ्ळो आसा आनी मागीर तेज फाटल्यान मागीर पिटर डिकॉस्टान म्हाका एप्रोच केलें आनी तूं तियात्रांत कित्याक पार्ट घेयना आयज तो ह्या संवसारान ना कोलवा हय कोलवा सो तेणें म्हाका आनी मुगे चेडपा दागनेल तियात्रां आमकां हें केलें रिक्वेस्ट केलें तूं ही पार्ट घे म्हूण सो त्या दोना हांवें फर्स्ट तियात्र मुगेलो हें पा दागनेल एफ काड्डो जालो सो तेज फाटल्यान मागीर पॅट्रीक दोरादो गेलो ओरोस तो तुमचो न्हय तितून तुवें आम सगल्यांनी केलें आनी पा दागनेलां तुवें मागीर तेज फाटल्यान मागीर त्यागा आनी मागीर अशें करून जायते तियात्र मागीर तेगे ओन तियात्र तितून तुवें आम एक्टींग केलें आनी मागीर आमकां एक चान्सूय पडलो ओ मारिया पिक्चरां सो तितून तुवें आमकां हिंगा कोमरपंत कानाकोना तेणें आमकां हे बोर्ड हें केल्लें त्या दोना म्हाका आमगे दामोदर मावज्यान म्हणलें तूं वचोन थिंगा हें कित्याक कोना ऑडिशन्स चलताय म्हूण सो जेन्ना तें मुगे चेड थिंग गेलें आनी मुगे घोव तीन दोगांय गेलीं आनी तें म्हाकाय आपयलें आनी तेदो हांवूय गेलें आनी मागीर आमी तिगांय सिलेक्ट जालीं आनी सिलेक्ट जालें म्हणटरी आमकां ओ मारिया पिक्चरान चान्स पडलो चड न्हू थोडी डायलॉग आहली बट रियली आम सारकी एन्जॉय जालीं त्या पिक्चरान आनी सारकें होय एक गजाल आतांच आमी उलयताली तुजी धूव म्हणटालें आपलो डायलॉग म्हाका दिसता ह्या किडान ताणें सोबे माजर आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखयल्यार अदीक ना तुजो डायलॉग म्हजो तितून डायलॉग कांयच ना तेगे फकत बाय आंटी इतलो आसा ना ताचेरूच खरें कारण खंयचो एक आर्टिस्ट ताची कला तर पारखितलो जाल्यार सगळें उस्तिपाची गरज ना पूण एक चिमटी भर ताच्या वावरा उदेशी तेक न्हू जायते ऑफर जायते डायरेक्टर्स तेगे फर्स्ट यात मिनी मारियो बारा भुरगीं आमची गिरेस्त होय हांव ताचे लागीं भासाभास करतलो आनीक हांव ताच्या लागच्यान जायतें जाणा जावंक सोदतां त्या आदी म्हाका तुमचोय वेळ वगडावंक नाका त्या पासत जे भाशेन तुमी तियात्रांनी सांगातान वावर केलो तुमकां दिसता की तुमच्या भुरग्यांनी जे पावलांनी तुमी चल्ल्यात तशींच चलचीं सो आमच्यान कोणाकूय प्रेशरायज करूंक जायना इट डिपेंड्स ऑन देम तेंकां जाये तें स्टेप तेमी घेवपाचें पूण तुमी खुशाल आसात जे ती पालकाचेर पोरजोळटात ती पळोवन हय तें हें अशें ना आमकां सगळीं म्हणटाय न्हू आरे तें तुगे चेडूं तुगे चेडो बरें जाता इस्कुलान देखून सगल्यो यसान इज रियली टॅलंटीड म्हणटाय म्हाका इज टॅलंटीड ऑन ऑल द सायड्स तेदोना म्हाका कितुलें बरें जाता कित्याक टिचर बी म्हाका आपोवपा धाडटाय आमी तेका कॉम्पिटिशनाक घाताय ते कॉम्पिटिशनाक घाताय म्हूण आनी होरें तो जायतें बरें कोता तेका लागून तेंय म्हाका जायती उमेद हाडटा प्लस स्टडी वायज ऑल्सो तो एकदम बरो आसा म्हाका खंयच्या वाटेन तेगे हें अशें ना सो हांव तेका तो फॉवर्ड वचून सोदिता हांव तेका केन्ना हें कोन्ना काय अशें म्हणा सो कोण दी अशें ओके तर आनीक एक म्हटल्यार ओ मारिया ह्या पिक्चराचेर तुवें उलयलां आसतनाच ह्या पिक्चरान जी तुका धाकटीशी म्हणूं येता की जी भुमिका दिल्या ताचेर खरेंच तूं खुशाल जालें हय हांव सारकें हुशार तुजी ह्यो खुशालकाय अश्योच वाडत वचो आनीक अशींच जी चलचित्रां येतात तातूंत तुका योग मेळो तुज्या आंगांत जे गूण आसात ते लोकां मुखार व्हरूंक बाय लिबरेता काळजांतान तुका देव बरें करूं म्हणटा आनीक आमच्या मदलें तुका मातशें सायडीन काडटा तर तुवेंच म्हटल्यार अदीक बरें जॉलिबिया फेर्नांडीस जॉलिबिया फेर्नांडीस तर तुज्या वावरांत आमी उजवाड घालता आसतनाच तुवें ह्या पालकाचेर कशीं पावलां मारलीं हांव ल्हान आसतना रेमेडियसा प्लेया एक्टींग करतालें सो मुगे एक्टींग
जाय जाणां चोयलें बट अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ माय स्टडीज हांव तियात्रा हितू वोसों पावना म्हाका एक सिस्टरीन ऑफर हाडलो लँड सिजना बट हांव पावना मागीर पिटर डिकॉस्टान ते मामा तेंक चान्स दिल्लो तियात्रान ते दोना फर्स्ट सो मागीर तेदो म्हाका मिनी मारियोन थिंग चोयलें द वे म्हाका एक्टिंगा हितू उमेद आहा कांतरां म्हणपाची सो लायक ही एप्रोच माय मॉम तेण मामा तेंको विचारलें तूं तुगे चेडवा तियात्रान धाडटलें सो लायक मामा एन दे एग्रीड आनी म्हाका तियात्रान धाडलें सो तो मुगेलो मिनी मारियो गे पयलीं तियात्र एन दॅट्स हाव आय एंटर्ड इंटू दीस तियात्र लायन म्हळ्यार भुरग्यांचे गिरेस्ताय भुरग्याची कित्याक भुरगीं आमची गिरेस्ताय कित्याक भुरगीं आमची गिरेस्ताय हय हांवें तुका त्या तियात्रांत पळयलेलें आनी तुजो जायतो वावर तातूंत आसा पूण ही जी कांतारां म्हणपाची जी आवड तुज्या भितर कशी रिगली सांगपा म्हळ्यार मुको सारकें कांतार म्हणूंक जायना तूं म्हजे बारा म्हणटा ते दोना हांव सारकें पिचीर येता नाजाल्यार मुको कांतार म्हणूंक जायना बट हो म्हाका कांतरां म्हणपाचो पयलोसान शॉक आहलोलो हांव अशें करून रेडियोचेर बी कांतरां घातालें आनी म्हणटालें बट म्हाका केन्ना स्टेजीचेर सर म्हणून केन्ना हितू कॉन्फिडन्स आसना म्हजे भितर सो मागीर रॉन्स तेणें आमकां तें कळ्ळें आमी कांतार म्हणपा सारकें शॉक आहा म्हणून सो लायक तेणें आमकां ट्रेन केलें जायते पाटी स्टेजीचेर कांतार हांव सोदना फेल उडयतालें चडान चड मोदें पिचीर येतालें मोदें पीच सांडटालें तो म्हळ्यार तेणें केन्ना होप हे सोडून तो आमी शिकोयत रावतालो 2 तियात्रां कांतार म्हळें आनी आनी दाडागे तियात्रान चौको म्हणटा तेन्ना पासून सारकें आजून सारकें परफेक्ट पिचीर अशें ना पूण म्हजे बारा कोणें म्हळ्यार हांव पीच दोता नाजाल्यार पीच वयर सकयल जाता मागीर तेणें रॉन्सान आमकां एक कांतरां आर्टीन इतू हेल्प केलें तेणें आमकां जाय ट्रेन केलां कांतरां आर्टीन बीन रॉन्सा लागून हांव स्टेजीचेर कांतार म्हणपा पावलां हांवें केन्ना जिवितांत चिंतूंक ना हांव कांतार म्हणटो अशें म्हण आतां समज तुका एक रोल तुज्या हातान पडलो तो रोल करूंक कशें तयार जाता तुजी जेन्ना ती स्क्रिप्ट तुज्या हातान पडल्या उपरांत तुजें मेंटल प्रिपरेशन म्हणजे तुजी मनाची तयारी तूं कशें करता हांव ती स्क्रिप्ट गेल म्हणटरी ती पयलीं आख्खी वाचिता वाचून जाल म्हणटरी अकॉर्डिंग टू द रोल मुगे तितून कितकोन एश आसूं जाय तें हांव हारशा मुखार वयतां आनी ती डायलॉग म्हूण ती एकूच डायलॉग 4 पार्ट म्हूण हांव ते सारकें ते रोला परफेक्ट जाता तो रोल कितको आसूं जाय हुंच डायलॉगाको मॉड्युलेशन्स कितको करूं जाय वॉयस मॉड्युलेशन्स आनी सगळें एक्सप्रेशन्स कितको आसूं जाय ते आखे पयलीं हारशा मुखार वयता ते प्रॅक्टीस करता हुंच एक्सप्रेशन बरी दिसतली मागीर आख्खी स्क्रिप्ट हांव मुगे डायलॉग्स हांवें तितली शिकोता सो आनी दॅट्स हाव आय प्रिपेर माय सेल्फ तर हें सगळें करप सोंपें न्हय रायट जायतें अवघड हय पूण तुवें कोणूय तरी एक कलाकार तुज्या दोळ्या मुखार एक मॉडल कसो दवरचो पडटा आनीक ताचें एक्टींग ताचें एक्सप्रेशन ताचे हावभाव ताची दुसऱ्या लागीं उलोवपाची पद्दत वॉयस मॉड्युलेशन हें सगळें ताच्या लागच्यान म्हणजे एक मॉडल ताच्या लागच्यान थोडें तुवें घेवचें पडटा असो तियात्रांत तुजो कोण तरी मॉडल आसा फेल्सी म्हाका फेल्सीगे एक्टींग हितू बरो जाता तेगे एक्सप्रेशन्स तेगे वे ऑफ ड्रेसींग हर स्मायल म्हाका हितू बरो दिसता हितू आवडटा आय ट्राय टू इमिटेट हर बट नॉट ऑल द टायम बिकॉज आय हॅव टू बी आय शूड बी वॉट आय एम सगळे पार्ट तेक इमिटेट करून आय कॅन बी लायक हर एक्झॅक्टली आय नीड टू बी वॉट आय एम सो थोडी एटलीस्ट नॉट ऑल हर क्वालिटीज नॉट ऑल हर एक्सप्रेशन्स नथिंग बट एटलीस्ट फ्यू आय ट्राय बोवाळ मारूंक लागले आमचे ऑडियन्स म्हणटात की तूं सगळें इंग्लिशीच उलयता कारण तूं वावर करता कोंकणी पालकाचो तियात्र पालकाचो म्हाका दिसता तांकां खुशाल करूंक तुवें कोंकणींतल्यान उलयलें ऑटोमॅटीक ती इंग्लिशीनूच राहता कांट हेल्प इट थोडी अदर पार्ट कितें जाता नर्वस जाता आनी मागीर इंग्लिशीन येता ऑन द स्पॉट न्हू उलोवपा जायना अदर पार्टी कांट फेस इट सो मागीर अदर पार्ट इंग्लिश घालूंक पडटाय म्हाका खबर ना पूण आमचे ऑडियन्स तर मानून घेतात जाल्यार हांव तांचेरूच सोडटां कांयच परवा ना बट हो शिवर पॉयंट काडटली हें इंग्लीश उलयता म्हण हय पूण ह्या वेळार आमी म्हाका दिसता तुवें थोड्या भोव VCDनी जावं चलचित्रांनी ज्यो भुमिका केल्या ताचेर खंयच्याय एका व्हिडियोचेर नदर मारुया आनी मुखार वचुया